5 महिन्यात मायनी सुरू जावं येतात असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगतकच बऱ्याच मळांचेर आशेची किरणां फाकली। आता बार्जवाले फुडें येयल्यात। ते सांगतात ट्रका प्रमाण बार्जींची अवतिकाय जाल्या, पैशे नात, देखून दुरुस्ती काम तशेंच उरलां। सरकाराक बार्जींची गरज पडटली तेन्ना हातीकडेन बार्जीच आसच्यो नात। बार्ज संघटनेचो अध्यक्ष अतुल जाधवान सांगलें। राज्यात खणी बेगीनच सुरू जातल्यो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें खरें, पूण बरोच ते बार्जी बंद आशिल्ल्यान तांची अवतिकाय जाल्या। खण वेव्हार सुरू जातले ह्या मुख्यमंत्र्याच्या विधानाक आमी येवकार दितात, पूण माल व्हरपाचो जालो जाल्यार ट्रक पावचे नात। बार्जीचो आदार घेवचोच पडटलो। बार्जींचे दुरुस्तेक सरकारान मजत करपाक जाय, बार्जवाले मागतात। Barge industry is now people have stopped barges right now. We are expecting that mining should start as early as possible, but we have not started repairs of the barges. That is because there is no money left. So therefore, what our request to the government is that kindly see to it that the money is made available through Economic Development Corporation of Goa or other financial institutions or direct funding, so that these barges revive. Otherwise, जेन्ना mining start जातले 6 महिन्या उपरांत तेन्ना 20 मिलियन टन एक्सपोर्ट जातलो, पण आमच्या 100 बार्जीस जाय ते बार्जीस आसपाना। आता एक टक्क्यान प्रत्येक दिसाक प्रत्येक म्हयन्याक कोण ना कोण तरी बार्ज स्क्रॅप करीत आसा, अँड दिस इज वेस्ट ऑफ नॅशनल वेल्थ। इफ यू वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू बार्ज, इट इज गोइंग टू कॉस्ट 8 crores. Now these barges with 1 crore and odd or 1.5 crore or 2 crores, you are going to repair these barges. CGT SME scheme is there with the government, but banks have to make sure that these loans are given. Government should prod the banks that you come on, give this money as per the CGT SME scheme. So we are also making efforts to see that our barge owners get loans and make sure that we survive this industry. Mistake of the Honorable Chief Minister statement, but it is not an easy pathway. Now every ton of ore exported is transported by barges. Today in the private hands there are only 23 operating barges. If you want to export 20 million tons, you require a minimum of 100 barges, and that also assuming there's no overlapping of ships. If 10 ships come together, you are going to require, just to transport that 5 lakh tons, you are going to require almost 100 barges. Nothing works, with clockwork precision. And unless barges are repaired, like as we said, we require financial assistance to repair the barges. EDC or some other district, given support by the government, we can definitely give our barges as collateral, because our barges have got a market value when repaired. मायनिंग बंद जाल्ल्यान राज्याच्या अर्थव्यवस्थेक बरोच मार बसला। बारीक सारीक धंदे बंद जाल्यात। मायनिंग बेगिना सुरू जाले जाल्यार लोकांक व्हडलो आदार जातलो, वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकारान सांगले। सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू आणि आज स्टेटाक पासून खूप मार बसला। आज थोड्यो खुबश्यो योजना मुख्यमंत्र्याच्या तकलेन आशिल्ल्यो, बट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ रेव्हेन्यू नाल्यार कमी रेव्हेन्यू आशिल्ल्या कारणान इट वॉज केप्ट ऑन होल्ड। सो इफ दीस स्टार्ट्स हातून कितें जातलें की लोक जे आमचे डिपेंडंट आसा, इट इज नॉट ओन्ली बार्ज ओनराचेर तांचे वर्कर आसतात, पेट्रोल पंप ताजेर चलता, ताजेर च्याचे टपरी चलता। आमी सीएमाक रिक्वेस्ट केला की इमिडिएटली सेंट्रलाक सांगून कशेंय करून मायनिंग रिझम्पशन जावप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर गोवाज इकॉनॉमी। आणि ते जालें जाल्यार म्हाका दिसता सगळो समाज म्हणजे धाकटो समाज पसून जो आज त्रासान आसा, ताका नोकरी ना, नाजाल्यार ताजे कितें धंदो आशिल्लो बारीक, एक टायरवालो आसा, कोडी आसा, सगळें एवरीथींग इट वॉज अ बीग सर्कल। आणि मायनिंग रिझम्पशन केल्यार हे सगळे सर्कल परते एक्टिवेट जातले। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले।